खबरो विस्तारान फिफा अंडर 17 वर्ल्ड कपाच्यो मॅची फातोड्या फिफान गोंय भुवनेश्वर नवी मुंबय अशे 3 व्हेन्यू बुधवारा जाहीर केले। ऑक्टोबर 11 ते 30 वर्ल्ड कपाच्यो गेमी ड्रॉ स्वित्झर्लंडाच्या ज्युरिचांत 24 जूनाक। खेळा मंत्री गोविंद म्हणटा गोंयाक मोठी अभिमानाची गजाल, ग्राउंड तयार आसा, स्टेडियमाचे रिपेर मेंटेनन्स ऑक्टोबर आदी तयार। गोंया खातीर ही अभिमानाची गोष्ट जावन आसा। एज फार एज फातोर्डा स्टेडियम इज कन्सर्न, फक्त परचें जें वादळ जें आशिल्लें किंवा वारें जें आशिल्लें त्या वाऱ्यान आमचो स्टेडियमा वयलें जें पत्र जें घातिल्लें आशिल्लें तें पडिल्ले आसात। पूण इमिडिएटली आमी हे इन्सिडंट जालो त्या वेळाचेर स्टँड आनी ताजो एस्टिमेट जो आसा तो प्रिपेर करून इमिडिएटली बाय ऑक्टोबर म्हणल्यार म्हणजे आमची मॅचीस ज्यो जावपाच्यो आसा त्यो ऑक्टोबरान जावपाच्यो आसा ताजे पयलू एज स्टेडियम म्हणल्यार तो प्रिपेर जातलो अशें म्हाका पूर्ण विश्वास आसा। एज फार एज ग्राउंड इज कन्सर्न एंड प्रॅक्टीस ट्रॅक इज कन्सर्न तो ऑलरेडी आमचो रेडी आसा, कांय विशू ना, फक्त ताका फायनल टचअप दिवपाचो गरज आसा। जेन्ना फिफा सारकेले वर्ल्ड कप आमी जेन्ना खेळयता तातूंतली एक मॅच आमच्या गोंया खातीर एक आसा ती खूब म्हत्वाची आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रिपेर रावप जेणे करून आमचे सगळे आयोजनाचे आनी आमचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर पळोवन बाकीच्यो डिफरंट जे स्पोर्ट्स जे आसात, ऑलिंपिक जे स्पोर्ट्स आसात किंवा मेन्स आसतले मागीर फिफाचे मेन्स आसतले किंवा एखादी वेळ एखादी जागतीक पातळीवेलो ज्यो बऱ्यो बऱ्यो टीम जी आसा त्यो ग्राउंडार खेळून आमचे गोंयचें नांव परत एकदां वयर सरपा खातीर आमकां ती खूब कश्ट आमकां घेवचे पडटले। पूण डेफिनेटली दी ऑपॉर्च्युनिटी आमकां जी मेळिल्ली आसा ती ऑपॉर्च्युनिटीचे भांगर करपाची मोख आमी आज दवरलेली आसा। यान फुडें कितें क्रिकेट मॅचीस बीन तशें कितें जावपाची शक्यता आसा गोंयांत? म्हाका दिसता की क्रिकेट मॅच सुद्दां गोंयच्या आमच्या स्टेडियमाचेर जावची आनी ह्या संदर्भान सुद्दां जो प्रपोजल जो आसा जो गोंया खातीर एक्सक्लुझिवली जो क्रिकेट स्टेडियम जो जावपाचो आसा तोवूय पुशप जे एसएजी म्हणू नाका किंवा बाकीचे जे आमचे काम करपाक जाय गोवा क्रिकेट GCA म्हणू नाका तांचे कडेन बसून उलोवन ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी करपाच्यो आमी हांवें तरी ठरलेले आसात। गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक विश्वासान घेवन ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी करपाच्यो ठरलेले आसा। उदकाच्या बिलांक आतां चेक आनी डीडी बंद जातले। वीज बिला प्रमाणूच उदकाच्या बिलांचो पेमेंट भारत बिल UPI वरवीं करपाचो काब्रालाचो प्लान। दर म्हयन्याक बिलां मेळनात, ताका लागून एकदांच मोठी बिलां भरूंक कास्तीक जाता। आतां खंय खातें दर म्हयन्याक बिलां धाडटले। उदकाच्या मिटरिंग आनी बिलांक नवी टॅक्नॉलॉजी हाडपाचो मंत्र्याचो प्लान। 1,10,000 लोकांक जर स्कीम बऱ्या पडल्या, 16,000 लिटर फ्री मेळ्ळा, 1,57,000 चिल्लर लोकांक जर कांयच प्रॉब्लेम ना, हे 28,000 लोक जे बोवाळ मारतात पळय तांकां कितें प्रॉब्लेम जाला म्हणजे तेंचे कडेन कितें तरी प्रॉब्लेम आसा पूण हे प्रॉब्लेम जाता। सो ह्यो गोश्टी जातात। दुसरी गोष्ट जी आसा आतां कितें जालें की आमी आतां स्पॉट बिलींग केलां आनी स्पॉट बिलींग आतां ऑनलायन मंथली बिलींग करपाचें हांवें हावेस घेतला की एवरी मंथ फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड म्हणजे मंथ ऑफ मे बी जून ऑनवर्ड्स मंथली वॉटर बील घरा कडेन लोकां कडेन पावतले। प्लस एक सिस्टमा भितर जे कोणाक सपोज बील दिवना आमी स्पॉट काडला आनी बील शेणलें मे बी कोण घरा कडेन नाशिल्लो कितें जालें जाल्यार ताका ईमेलान तेणी रजिस्टर करपाक जाय, सगळे गोश्टी करतले। दे हॅव टू फॉर्म आनी हांव डीडी आनी चेक बंद करता जशें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमी बंद केल्ले आनी आमी भारत बिल पेमेंट सिस्टमाचो गेटवे आमी ऑलरेडी इंटिग्रेट करता, इनोग्रेशन करून इंटिग्रेट करता कित्याक इंटिग्रेट करतरी खंय तरी वयर सकयल जाता। सो इंटिग्रेशन चालू आसा आनी तितूंत भितर सगळे मिडियम्स ऑफ पेमेंट करतले। जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान भितर ज्यो गोश्टी केल्ल्यो ज्यो पेमेंट करपाच्यो फॅसिलिटी बँकांनी घेतलेल्यो त्योय आमी चालू करतले। मुख्यमंत्र्यान चोरला साखळे हायवेच्या कामात घाळपणां केले म्हूण ज्युनियर आनी असिस्टंट इंजिनियरांक सस्पेंड केल्यात। उपरांत रोखडीच खंय नव्या टेंडराची प्रक्रिया सुरू जाली। टेंडर 19 ते 21 एप्रिलाक उक्ते जातले। रस्त्याची कामां टायमार तडी लावपाचो यत्न चीफ मिनिस्टरानूय आमकां हे करपाक लायिल्लें आसा आनी आमी करून ते पावसा पयलीं करपाचो प्रयत्न करता। तितूंत भितर जर परतून कॉन्ट्रॅक्टर तसो सापडलो तर ताका PWD ब्लेम करूंक शकना। सो आमी प्रयत्न करतले कितें जाता तितलें कितें सेट शॉर्ट टेंडर काडून आमी इवन एक्सपेंडिचर सँक्शन घेनासतना वर्क ऑर्डर इशू केल्या म्हणजे ओपन करून फर्स्ट टायम अशें केल्लें आसा की आमी ओपन केलो टेंडर आनी वर्क ऑर्डर इशू केले आनी सायमल्टेनियसली मागीर आमी ताका एक्सपेंडिचर सँक्शन दितले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। शेतकारांक बरी खबर, ह्या वर्सा नैऋत्य मान्सून हंगामात मान्सून नॉर्मल आसतलो। भारतीय हवामान खात्याचो अदमास
उत्तर भारतांत सरासरी परस वायज जाल्यार ईशान वाठारांत सरासरी परस उणे पावस पडटलो. दक्षिणेत चड पावसाचो अदमास. जून ते सप्टेंबर मजगती पावसाची सरासरी 99 ते 104% आसपाचो अदमास. मान्सूनाचेर ला निनाचो प्रभाव आसतलो. Now, if you consider different meteorological subdivisions, Gujarat region depends maximum over the southwest monsoon rainfall, that is 96% of rainfall in southwest monsoon season contributes to annual rainfall. While Tamil Nadu and Puducherry, they receive maximum rainfall in post monsoon season, October to December, that is 48% of annual rainfall, followed by 36% during southwest monsoon season. What we find actually, the northeastern states, especially Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, in the monsoon season as a whole, if you just look at, and also individual months, they are getting less rainfall normally during the period 1971 to 2020 as compared to during the period 1961 to 2010. At the same time, the West Central India, especially Saurashtra Kutch, Rajasthan and West MP, this area is getting higher rainfall during 1971 to 2020 as compared to 1961 to 2010. As all of us know that El Nino or La Nina are the crucial factors which influences the Indian monsoon, and also the Indian Ocean dipole also matters. La Nina is usually associated with the higher rainfall, that is above normal rainfall or excess rainfall. So, if you just look at this condition, it is a La Nina, so therefore it is good. If you consider only La Nina El Nino condition, it is good for Indian monsoon. आज गुड फ्रायडे. संवसाराबरोबर गोंयच्या किरिस्तांवांनी जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट आनी मरणाचो आज उगडास काडलो. सकाळी भावार्थी इगर्जीत वचून जेजूचे निमाणे प्रवासाच्या खुर्साच्या वाटेत वांटेकार जाले. पोन्न्या गोंयांत सेंट कॅथेड्रल इगर्जीत कॅनन पाद्रीचे शेपडेचे पुरसांव जाता. ह्या दिसा सावन इस्टराच्या आयतारा मेरेन मौनाचो काळ. भावार्थी उपास दवरून आंगवण करतात. आयज सकाळी आमी सुरू केला खुर्साची वाट. कित्याक आयज जावन आसा निमाणो शुक्रार वो पवित्र शुक्रार. जेजू मोत्ता खुर्सार. तो पावलो कालवार दोंगरार. तांकोत वेता खांदार घेवन आपलो खुरीस. आनी सुमार सांजेच्या 3 वरांचेर ताका खुर्सार मारलोलो आनी ताणें खुर्सार प्राण सोडलोलो. तर आयज आमी सकाळीं ही ताच्या कोश्टांची वाट आमी चल्ल्या आनी मरण जेजूचे कसलो परिणाम आमचेर हाडटा ताचे वयर आमी नियाळ केला. Any message for Goan? एक बरो निरोप आनी बरो संदेश म्हटल्यार जेजू भाशेन आमी दुसऱ्यां खातीर मरूंक जाय. म्हणजे आमचो जिवीत, आमच्यो टॅलंट्स, आमचो वेळ दुसऱ्यांच्या बऱ्यापणाक आमी वापरूंक जाय. आमी जिवंक फावना आमकांच आमचेंच बरेपण पळोवन, पूण ही चड व्हडली गरज म्हणटा पळय ती सगळ्या भाव भयणीक एकठांय करपाक आनी भाव भयणीची सेवा चाकरी करपाक. देखूनच आमचो पाप साहेब पोप फ्रांसीस अशें म्हणटा, सो द सीड्स ऑफ गुडनेस. म्हणटकूच हो मॅसेज, हो निरोप आमच्या मनान घेवया. सो द सीड्स ऑफ गुडनेस. घराक नंबर दिवंक पंचायत वा पंचायत सचिव पयशे मागता म्हणून कोणूय लेखी दीत जाल्यार एक्शन जातली. पंचायत मंत्री मामिनाचें उतर. घराक नंबर दिवपाची प्रक्रिया सोपी केल्या. घराक नंबर मेळ्ळो म्हणून तें कायदेशीर जालें अशें ना.
कायदेशीर करपाची प्रक्रिया खंय योग्य वेळार करतले. मामीन घराक नंबर दिवपाच्या इशूचेर सोमारा बसका घेवपाचो. If anybody gives it in writing to me, a written complaint against any panchayat secretary or panchayat, I will take strictest action against the panchayat. हे कायद्याचे भायर ते आपली मागणी करता लोकां कडेन, लोकां सतोवपाक. आनी लोकां केन्ना ते सतयता, जेन्ना लोकां कडेन पयशे घेवपा जाय हावज नंबर दिवपाक. हांवें म्हणून सारको मिनिमम सिम्प्लिफायड प्रोग्राम केल्लो आसा. सादें नुस्तें एक एप्लिकेशन जाय हावज नंबर अलॉट करपाक, एक फोटोग्राफ मारपाचो आनी सर्वे नंबर घालपाचो आनी ते एज प्रूफ हे घर एक्झिस्टिंग आसा म्हूण पंचायतीन दिवपाचें आनी पंचायत तांकां हावज नंबर दिता. हें केलें म्हूण घर लिगल जायना. लिगल करपाचो प्रोसिजर दुसरो, तो आतां येतलो, आमी हाडटले ते योग्य वेळार. हे ओन्ली अलॉटिंग अ हावज नंबर, एक आयडेंटिफिकेशन. नाजाल्यार हजारांनी हेजे पयलीं घरां आसलीं हावज नंबरूच ना, म्हणजे तांकां ओळख ना. ते आमचे गोंयकार न्हू, ते घरान रावता ते. हांव दाखयता विलेजीन कितलीं घरां तशें आतां हावज नंबर आतां दिला ती हे काडार. पूण हेजो अर्थ हे न्ही की आमचे सेक्रेटरी आसा, आमचे थोडे पंचायत बॉडी आसा, आपली मनमानी करता, डॉक्युमेंट मागता, हें ते आड म्हूण सांगता, हे गरजूच ना. हांव सोमारा मिटींग घेवन हें परत थ्रेश आवट करून आनीकूय जाय जाल्यार आनीक सर्क्युलर काडटलो आनी जे तोरी आसतना इन्सिस्ट करता हांव तेजेर कारवाय करतलो. आता पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. Parwari police has busted one fake call center racket and has arrested 4 accused. Arrested accused were impersonating as employees of Microsoft company and used to target foreign nationals. Police has also seized some laptops and mobile phones used in the crime and further investigating the case. Mukesh Kumar for Prudent. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मिळूया. णव वर्सां कॉन्ट्रॅक्टार काम केलें, कोविडाच्या काळातूय फाटीं सरलें ना. आतां सरकार घरा बसपाक सांगता. IPHPच्या कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर आझाद मैदानार धरण्यार. काँग्रेस म्हणटा आदी सरकारा कडेन रेग्युलरायज करपा विशीं लेखी मागणी घालात. इशू लावन धरता. आयज आमी अशें आसले आमकां की हे जे कोण न्यू कॅन्डिडेट आसा तांकां घेवच्या पयलीं आमकां फिक्स करतले म्हणून. पूण न्यू कॅन्डिडेट घेतले, न्यू पोस्ट भरले, तरी सुद्दां आमकां तेंच्यांनी फिक्स करूंक ना. ताका लागून सर आमचेर अन्याय जाता. कित्याक तेंच्यांनी फिक्स करूंक ना? फिक्स करूंक ना तेन्ना रेग्युलायजच करचें सोडून रिन्यू पासून करूंक ना तेंच्यांनी. आमकां डायरेक्ट भायर काडले. जे पुलिसेक 4-4, 5-5 घेवन येताले तांकां एका व्हायलंट पेशंटाक, तेन्ना तेंचेर कंट्रोल जायनासले तरी आमी बरे उलोवन सर एक दोग जाण सांबाळताले सर. इवन तांकां रेफरन्स पासून जेन्ना IPH पासून GMCन येताले तेन्ना सुद्दां आमी दोग जाण हँडल करताले. पूण पुलिसांक 4-4, 5-5 जाणांक ते आयकना नासले सर. एक्चुअली जशें रिन्यू करून आमकां फिक्स केलें जाता पूण करचे आनी हेतूनसून आनीक आमकां कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करूंक अशें नाका. आमची एकूच मागणी आहा की आमकां रेग्युलायज करपाचें. आणि मेन म्हणजे सर कितें आनी आमची एजूय आमची कमी आतां एज आमची 40, 45, 46 तशी आमची एज. थोडे तर वर्सांनी आमकां कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यूज करून रावले जाल्यार आमचें लायफ कितें आसा. IPHBच्या वर्करांचो इशू आयकूंक काँग्रेस आझाद मैदानार पावली. फर्स्ट लेट देम मेक अ लेटर their representation that they should be made fixed. They are demanding after 9 years they are being told to stay at home. 9 वर्सांनी तांकां घरा राव म्हणून सांगला. आता तेणी कोविड टायमारूय काम केलां, सगळे ऑड टायमार तेणी काम केलां. ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आसले 9 वर्सां. तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जायत आसलो सारकें न्हू. आतां कॉन्ट्रॅक्ट वयले काडले आनी उडयले. आमचें म्हणणें कितें आयज तांकां काडला आनीक आतां कितकेच लोक कॉन्ट्रॅक्टाचेर आहा. प्रत्येक मनशाक जर तर अशें कॉन्ट्रॅक्टा वयले काडले जाल्यार तेणी करप कितें. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर. 50 वर्सां विधानसभेत काडिल्ल्या प्रतापसिंह राणेक आजीवन कॅबिनेट दर्जो दिवपाचो सरकाराचो निर्णय कायद्याक धरून ना. एक्टिव्हिस्ट आदोगाद आयरिशाचो दावो. गोंयांत कायद्या प्रमाण 12 जाणांकूच मंत्रीपद मेळूं येता. राणेक कॅबिनेट दर्जो दिला ते पळयल्यार हो आंकडो 13चेर पावता म्हणून आयरिशाच्या हायकोर्टात PIL केस 25 एप्रिलाक येता. This is impermissible in accordance with law. I placed before the Honorable High Court the complete details and the scenario in which
this whole thing was cooked up. I have also placed before the Honorable High Court the meeting that Mr. Pratap Singh Rane had with the then BJP in charge of Goa, Mr. Devendra Fadnavis, where this whole thing was cooked up to give the former Chief Minister his lifetime cabinet status. That in 2007, the then Goa government headed by Digambar Kamath had appointed 2 parliamentary secretaries with cabinet status, Mr. Nilkant Haldankar and Mr. Francisco Silveira. So in 2007, I had moved the then Honorable High Court, and the then Honorable High Court headed by then Chief Justice Swatantra Kumar and Justice Nelson Brito have given a detailed judgment that there cannot be any abuse of law, because the law in Goa is that Goa cabinet can be restricted to 12. Today, Pratap Singh Rane is the 13th minister in the Goa cabinet by the manner in which cabinet status has been given to him. So all these facts will be argued before the Honorable High Court, and I am sure the Honorable High Court will rule. And I am looking forward that this whole issue may be resolved by the Honorable High Court, whether the granting of lifetime cabinet status to a former chief minister or to a former minister is permissible in accordance with law. साखळे हाऊसिंग बोर्डात 17 एप्रिलाक महालक्ष्मीची मूर्ती स्थापना. ते निमतान 17 एप्रिल मेरेन वेगवेगळ्या धार्मिक विधी कार्यावळी जातल्यो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत फाटल्या सप्तकात कोल्हापुरा महालक्ष्मी अंबाबाईचें दर्शन घेवन आयला. कोल्हापूर अंबाबाईच्या दर्शनाक तो यो वच करपी. मुख्यमंत्री रावता थंय हाऊसिंग बोर्डात आता महालक्ष्मीचें देवस्थान. 14 तारीख मूर्तीचें आगमन जाता आसा. 5 वरांचेर परत 15 तारखेक आमची स्थापना सुरवात जातली. 15, 17 हो मेन रूम आसा. तेन्ना दनपार 12 वरांचेर श्री महालक्ष्मी देवीची स्थापना. 3 दीस तरेकवार कार्यावळ जावपाची आसा. देवादयेन सगळ्या देवाच्या दत्त महाराष्ट्राच्या देवतेच्या आशीर्वादान आणि आमकां हांगा आमच्या वाड्याचेर आमच्या गोंयचे मुख्यमंत्री म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंत लागला. तांचो हांगा भरपूर पालो आसलो, आशिर्वादूय आसलो आमच्या, म्हणून आमी इतली फुडें सरली. हांव सगळ्यांचे परत एकदां जे डोनर्स आसा त्यांचे मोठ्या काळजान आभार मानता आणि तुम्ही आमच्या जाता त्या ह्या 4 दिसाच्या कार्यक्रमाक मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे अशें तुमचे कडेन नम्रायेचे मागणे. आता पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. कुंकळ्या मांडोळा काल वाऱ्यान एक व्हडलें आंब्याचें झाड एका घरा पडून खूब नुकसान जाल्लें आसा. आतां सकाळीं फायर ब्रिगेडीचे ऑफिसर येवन तें झाड काडटात आनी गांवचे लोक थोडे आसात. स्टुडंटां खातीर शिरीश. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.